20 वर्सां उपरांत विठ्ठलापूर साखळेच्या मुखेल रस्त्यावयले गटार नितळ केल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तशेंच गाडयो चलोवप्यांनी समाधान उक्तायलां। फाटलीं 20 वर्सां रस्त्या कुशीकचे गटार नितळ करूंक नाशिल्ल्यान पावसान रस्त्यार माती येताली आनी लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटालें। मात अंदू कारापूर सरवण पंचायतीन फुडाकार घेवन भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान गटारां नितळ करून घेतली। देखून ह्या वर्सा लोकांक त्रास सोंसचे पडचे नात। पंचायतीन केल्ल्या ह्या कामा बद्दल थळाव्या लोकांनी खोस उक्तायला। मेन इश्यू आसलो म्हणल्यार हांगासर पाणयाचो फ्लो ऑफ पाणयाचो फ्रॉम वाघेरी कॉम्प्लेक्स आनी सरावंडींग जे पाणी येतालें तें डायरेक्ट पाणी आनी माती डायरेक्ट हायवेचेर वचोन गेले कित्येक वर्सां मेन हायवे पब्लिकांक त्रास जातालो फ्लो ऑफ पाणया खातीर। मातयेर कोण पडलेले आसा मातयेर घसरोन आनी कितें, परंतु 2012 ते 17 फर्स्ट टर्माक म्हाजी बायल आसली, 17 ते 22 पर्यंत सेकंड टर्माक हांव आसलो आनी हो थर्ड टर्माक म्हाका खबर ना की हांगा एक्जिस्टींग गटर आसा म्हणून, परंतु हांगा स्थानीक लोकांच्या मागणी वयल्यान आनी पब्लिकाच्या मागणी वयल्यान हांव आमच्या माननीय आमदार रेमेन सेठाच्या सहकार्यान आमी कंटिन्यूस ह्या 15 दिसान फॉलोअप करून कालच्यान आमी हें काम जेन्ना हातीन घेतलें तेन्ना स्टार्ट करता हांगा वाघेरी कॉम्प्लेक्साक सगळे टायल्स काडून जेन्ना हे ग्रेटींग घालपाचें थरयलें, कित्याक एक ग्रेटिंगाचो कॉस्ट 25,000, 2 ग्रेटींग घातले 50,000चे कितें टू PWD। आनी तशेंच आमी फुडें जेन्ना गटर हे डिसिल्टींग करून गेले तर एक्जिस्टींग गटर म्हाका दिसता एक्जिस्टींग गटर आसलो, म्हाका खबर ना हांगा गटर आसलो तो आसा तसो आसा इन गूड कंडिशन। म्हाका दिसता इन डिसिल्ट करता म्हाका दिसता आतां पर्यंत फाटल्या 20 वर्सांन कोणी डिसिल्टींग करूंक नासली गटर। म्हाका दिसता 20 वर्सान फर्स्ट टायम म्हाका दिसता ना म्हटल्यार 10 मिटरचे टिप्पर 6 ते 7 टिप्पर भरून मातयेचे उडयल्ले आसा।